ये आमी पळव्या त्या ताराची शिंपी दर्या, ये बेलयाक वचूया, त्या बाळाची भेट करूया. ग्लोरिया 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 en excelsis Deo. ये आमी पळव्या त्या ताराची शिंपी दर्या, ये बेलयाक वचूया, त्या बाळाची भेट करूया. ग्लोरिया 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 in excelsis Deo. मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजू कफरनाहूम भितर सरल्या उपरांत एक सोदपोती उपकार मागूंक ताचे सोरशी आयलो. ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परतीपालून सोदपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजेय खाल शिपाय आसात, आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक, ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक उमके कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायेलांत मेलूंकूच ना. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, उदेंती आनी ओस्तुमतेक थावन जायतीं येतोलीं आनी अब्रामा, इजाका आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. देवाचें उतर हें.